पिताची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक मोगाचो नमान. तशेंच सकूर सायबिणीचे परबे दिसा ह्या पवित्र मिसा बलिदानान माये मोगाचो येवकार. आयज ह्या आनंद भरीत परबे दिसा आमच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सकूर सायबिणीच्या आदारान जेजूचे शीस जावं पवित्र सोबे वरवीं जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक या. सायबीण माय जावन आसा बऱ्यांतली बरी भोगतीन देवाची. तिणें सदांच कालतेपण आनी भावार्थान देवाची भोगती केली. न्हूच आपल्या उतरांनी बगर आपल्या बऱ्या आनी गुणेस्त कन्या वरवीं. देवाचेर पूर्णपरी पातयप आनी देवाच्या हुकुमा प्रमाणे जियप आनी देवाक दर वेळार विस्वासी रावप हेंच देवाक चड आवडलें आनी देवान तिका सुभागी केली. असले भागीवंत जिवीत जियोंक ती न्हूच जेजूची शीस जावंक पावली बगर त्याच जेजूचे मिसांव तिणें भावार्थान आनी भोगटीपणीन फुडें पेली. आनी ह्या आमच्या मोगाळ आवयची देख घेवन आनी तिच्याच पावलांनी चलूंक आमकां आयते म्हण काळजा मोनाची गोठाय फावो कोर म्हूण मोगाळ सर्गीच्या बापा लागीं ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. आणि मोगाळ बांबडीनो, 17व्या शेंकड्यांत उबारलेले ए तुमचे फिरगुजेक सुकोर सायबिणीचें नांव दिलें आनी तेतून तावन ती तुमची आस्कारीण. आनी व्हडल्या गोणगोणान आनी व्हडल्या दबाज्यान आज तिची परब तुमच्या आस्कारीण सुकोर सायबिणीची तुमी कोत्तात. तुमच्या पादविकारा बरोबर कित्याक तो मुख्य गवळी हे फिरगोजेचो. ते भायर दुसरे कितलेच सगोट हांगा पाद्री आसात, जावं गांवचे पाद्री, जावं आदार दितात ते पाद्री वो सोयरे पाद्री. हांगासर 4 कॉंग्रिगेशनांचे पाद्री आसात. जेजुईत पाद्री आसा फादर आंजेलो जो प्रेसिडेंटीचो सोयरो. मागीर हांगासर मीस भेटोवंक येता तो फादर रिचर्ड सलेजन पाद्री. मागीर हे गांवचो पाद्री फादर मायरन जो पिलारचो पाद्री मूज शिकयता. फादर आयवन जो रिडेम्टरीस पाद्री आनी फादर उर्बीन जो रोमांचे दियोसीसचो पाद्री जो हांगासरलो गांवचो जायतीं वर्सां जालीं तो आहा आनी सदांच हे तुमचे फिरगोजेन सगळ्या सेवाधर्मीक रितींनी तो वांटो घेता. आनी तुमचो पाद्विगार जो जायतो वावर हांगा कोत्ता ताका घेवन तुमी सगळीं आमचे कॉन्फराद भाव आनी हेर सगळीं एसोसिएशन्स, पॅरिश पास्टरल कावन्सील आनी हेर जावं ऑल्टर बॉयज जावं कॅथिकीस जावं यूथ सगळीं बराबर ही परब कोत्तात. सुकोर सायबिणीचो आदार मागून आनी सुकोर सायबिणीच्या आदारान पवित्र सभेचे उर्बेवंत वांगडी जावन हो जावन आसा हेचो विशय. तर ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी बरे भशेन वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया.
हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोलिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बाय सदांच सांकवार मेरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बोलिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं Sonia,
ह्या मिसाचे इंतेसांव भेटयला प्रेसिडेंट सावियो आनी ताची पोटीण आना तांचे पासत तांच्या गोराब्या पासत मागया आनी तेच भाशेन सगळ्या तुमच्या पासत हांव मागतां सुकोर सायबिणीचे विनोदीन तुमचेर तुमच्या गोराब्यांचेर तुमच्या पिडीवंतांचेर तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या तरणाट्यांचेर आपलो शेकान शेक आशिर्वाद घालचो म्हणून Sumia Jesu, भाग्यवंत आंकवार कुसवो दोयाळपणीन तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. हीच मायेच्या गोपान देंवचाराच्या सोगल्यान ताळण्या विरुद्ध आमकां सदांच राखण आनी आसरो मेळूं आनी आमकां सदांच सुभागीपणान भितर काडूं. आमच्या स्वामिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. उत्पोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देवान आदवांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवडलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदवान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्पर देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्पर देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगल्या गोरवाशी जनवरां आनी रानोट जनवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी अस्तुरे मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक मांडयतली आनी तूं तिचे कोंथेक चापतलोय. आदवान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब, तूं आमच्या कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. सगलीं म्हणुया, तूं आमच्या कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितूम वेलें सोर्ग ओस्त्र्यां वयर भोव व्हडत्या देवान तुका दुवे सोदोव केली. जाणें सोर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. आमचो जबाब, तूं आमच्या कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सोरचो ना पूण देवाचे पोदवेचो. सदांकाळ तांकां उगडास हाडटलो. आमचो जबाब, तूं आमच्या कुलाची
व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीन होलकें जालें तेन्ना तुज्या जिवाची तूं पर्वा केली ना. आमचो जबाब, तूं आमच्या कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. I betrothed you to Christ to present you as a pure bride to her one husband. Let him who boasts boast of the Lord, for it is not the man who commends himself that is accepted, but the man whom the Lord commends. I wish you would bear me in a little foolishness. Do bear with me. I feel a divine jealousy for you, for I betrothed you to Christ to present you as a pure bride to her one husband. This is the word of the Lord. Thanks to you, Lord. जीवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवोळ तो मान गालिलेयाच्या काना गावांत एक लोग नासले आणि जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोगनांक जेजूक आनी ताच्या शिसांकूय आमंत्रण आसले. सोरो संपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हळें, तो सांगता तितलें करात. तुय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकल्यान 4 ते 6 कोडशे जाताले.
जेजून तांकां म्हळें, ही दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतोसोर भरली. ताणें तांकां म्हणलें, तातूंतलें काडून लग्न जेवणाच्या कारभाऱ्याक दियात. आनी तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. हो सोरो खुंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोले ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारभाऱ्याक न्हवऱ्यान आपोवन हाडून ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनीक लोक बरोच पियेतोच ओलको तो वांटतात, पूण तुवें बरो सोरो आजून पुर्यान दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली. आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विश्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शिवोर्तो महान ये. मोगाळ भावमळीनो, तुमचो ओर्ताबरीत विशय जो तुमी काडला तो म्हळ्यार सुकूर सायबिणीच्या आदारान जेजूचे शीस जावन पवित्र सभेन ताचे मिसांव फुडें व्हरूया. सुकूर म्हळ्यार आदार. तेच भाशेन दुसरी नांव आहात. आजुदा सायबीण. तुमचो पादवीगार पयलो रिबानदार आजुदा सायबिणीचे फिरगोजेंत आसतलो. आदार दितली सायबीण. सुकोरूय म्हळ्यार आदार दितली सायबीण. ते भायर क्रिस्तांवांचो आलाशिरो आमचे लादायनींत मेवता लिटनी ऑफ लोरेटो तातून, आनी आमचे सालेजियन पाद्री भाव तिका किरीत मान दितात. क्रिस्तांवांचो आलाशिरो ह्या माताळ्या खाल सायबिणीचे सुयबूच आदार दिवपाचे. ते पासत तिचे नांव आनी तिचे सुयब आनी तिचे कार्य एकूच, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. वातिकान दुसरे 20 सभेन लुमेन जेन्सियम ह्या दाखल्यांत निमाण्या आवेसवरांत तिचे वयर एक आवेसवर भेटयला. आनी हो डॉक्युमेंट अशें म्हणटा, जे काम देवान आंकवार मरे दिलोले मनशा कुळाक आदार दिवंक, तें काम तिचें कोबार जावंक ना. ती स्वर्गार वचून ते आपलें कार्य चालू दवरता. आख्या मनशा कुळाक ती आदार दिता. तिचे कडेन मागतात तितल्यांकूय. हे भाशेन वातिकानी दुसरे 20 सभेचो डॉक्युमेंट दाखलो लुमेन जेन्सियम तिचे वयर उलोवन आमकां सांगता. मोगाळ भावमळीनो, आदार दिवपी कोण काय आमच्या जिवितांत, साद्या जिवितांत पळोवया. आमी तर खंय वेता. हांव ह्या रस्त्यान आयलो जाल्यार इगोजे कडेन काडून घुस्पोता. खंयचोय रस्तो घेता आनी कितलेय फावटी घुस्पोला. मागीर कोणा लागीं विचारूंक पडटा. थोडे सांगतात सरळ वच, उजव्यान काड, मागीर दाव्यान काड, मागीर फुडें वच, अशें थंय रावन दितात. थोडी म्हणटात पळय उमकें लँडमार्क आहा, थंयसर पावतूच तुवें दुसरे वाटेन घेवंक जाय. थोडी तुका सांगतात वच, तूं पावतलोय, म्हाका दिसता तुका खबर आहा. आनी भोव थोडे जाण म्हणटात हांव येता तुज्या बरोबर, आनी तुका ते रस्त्यार घालिसूर हांव तुजे बरोबर आसतलो. आनी हे भाशेन तो केन्ना केन्नाय मनीस येता आनी आदार दिता. पाद्री म्हूण गमलो रोखडोच कोणूय म्हणटा फादर तुजे बरोबर हांव येता. तुका ते सुवातेर तूं वचूंक रस्तो सोदताय, हे रोगले सगळे घुस्पलोले आहात, हांव तुय पासून तुका पावयता.
दुसऱ्या आदारामध्ये आणि ओ आदार फरक आहा ओय एकलो हांगा रावन दिशा दिता दुसरो तुका सांगता वस पावतलो ओ तिसरो मनीस तुज्या वांगडा येता आणि तुका आदाराचो जाता आणि सारक्या रस्त्यार घालता न्हू जाल्यार तुका गोळी वेळ जायत ओ आनी खंय पावत सगळ्यान उत्तम आदार म्हणटा तो ह्या मनशाचो जो आपूण तुजे बराबर येता ही accompanies you till you take the right track. सायबीण मायक आमच्यान अशें म्हणूं येता ती आमच्या पासत मागता जशें हांवें तुमकां सांगलां स्वर्गार तिचें कार्य ती कोत्ता बराबर आपली दिसणी दिता कितलेच कडेन ती दिश्टी पडल्या आनी दिसण्या उदेशी ती आदार दिता ती मार्गदर्शनूय दिता तिका आमी पुर्तुगेज भाशेन गिया सायबीण म्हणटा Blessed Virgin Mary, our guide. She leads us to Jesus. हे भाशेन तिचो आदार आमकां फावो जाता आमी पवित्र पुस्तकांत पळोवया कशे भाशेन तिचो आदार आमकां फावो जाता तो पयले सुवातेर ती आदार दिता देवाची ओर्चोऱ्यां आमी वाखाणूंक देवाचें तेज आनी मोहिमा वयर काडूंक तिची गीतिका आहा आमी मैनिफिकात म्हणटा ती तुस्त गीतिका तिचे उद्देशी आमकां गमता पयले सुवातेर ती आमकां पळयता देवाची मोहिमा देवाचें तेज वयर काडूंक पयलो आदार तिचो दुसरो आदार ती आमकां आदार दिता पवित्र आत्म्यांक उगटी रावंक पवित्र आत्म्यांक उगटें रावप सुरवातेक सोडवणीच्या जेन्ना तिका गाब्रिएल दूत कळयता आनी शेवटाक जेन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्ना ती आसा आमकां आदार दिता आमी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा घेवंक आनी पवित्र आत्म्याची सूचना घेवंक जेन्ना गाब्रिएल दूत तिचे सुरशें येता तो तिका सांगता परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली ही सावळी पवित्र आत्म्याची उक्तेपणीन तिणें ती मानून घेतली ती आमकां आदार दिता जेजूचो मोग आनी ताची दया आमचे भितर काडूंक आनी मोग आनी दया भितर काडूंक आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक हे भाशेन तिचो आदार आमकां मेवता आमकां बायगेवन आगुस्तीन सांगता मारयेन म्हणटा जेजू पयलो आपल्या काळजांत घेतलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो बरी उतरां बायगेवन आगुस्तिनाची हे भाशेन बायगेवन आगुस्तीन तिची वाखाणणी कोत्ता कित्याक ती जेजू घेतलेली वस्तुरी आपल्या कुसव्यान घेतलो आनी तिणें तो संवसाराक दिलो हे भाशेन ती आमकां आदाराची जाता मागीर ती आमकां आनीक एक भाशेचो आदार दिता बापाचें उतर आमी कानांतूच घेवंक न्हय पूण काळजांत घेवंक आनीक ताच्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक होय आदार ती आमकां दिता कित्याक पयलें तिणें देवाचें उतर घेतलें आनी देखून जेजू तिचे विशीं म्हणटलो कोण म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणां ही ती जी देवाचें उतर आयकतात आनी ताका पाळो दितात तीच की म्हजो आवय तीच की म्हजो भाव तीच की म्हजी भयण हे भाशेन देवाचें उतर आमी भितर घेवंक ती आमकां आदार दिता आमकां ती आदार दिता बापाची खुशी करूंक बापाचें उतर आयकल्यारूच पुरो ना बाप आमकां कितें सांगता तें करूंक तिणें ती खुशी केली तिका पयलीं अवघड जालें कशें जातलें आनी देवदूत तिका सारको उगटेपणी सांगता एब्रेवांचो बरयणार 10व्या स्वरांत 7वे बोळीन म्हणटा ओय हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां कवळ्याचेर बरयलेलें आसा ते भाशेन हांव येतां तुजी खुशी पाळूंक हांव येतां आंकवार मरी आमकां आदार दिता देवाची खुशी पाळूंक मागीर आंकवार मरी आमकां आदार दिता पातोक पयस करूंक गर्व पयस करूंक स्वार्थी मन पयस करूंक आनी पातका विणें जिवंक कित्याक तिका देवान पातका विणें रचली ती पातका विणें संभोवली देखून ती पातका विणें जियेली आनी हीच पातका विणें जियेलेली आंकवार मरी आमकां आदार दिता आमच्या जिवितांतलें पातक पयस करूंक
आमी निस्वार्थी जावंक आनी आमी खालती जावंक हे तिचे गुण जाले. ती हे भाशेनूय आमकां आदार दिता. मागीर ती आमकां आदार दिता भागिवंतपणी वाडूंक. भागिवंतपण तिचें कार्य जालें. भागिवंतपणी ती जियेली आनी देखूनच ती म्हणटा आतांच्यान सगल्यो रचनो म्हाका रचना, सगळी रचना म्हाका सुभागी म्हणटली. सुभागी म्हळ्यार भाग्य, जो देवा म्हळ्यार खुशाल आहा तो. भाग्यवंत म्हणटा तो मनीस देवाचें आसणे आपले भितर घेता, देवाची पदवी घेता आनी देवाची सासाय. The person who has the presence of God, the power of God and the providence of God. 3 P's. This is the person who is holy. ती हे भाशेन देवाच्या आसऱ्यान, देवाचे पदवेन, देवाचे सासायेन वाडली. मागीर 8वी वस्त, 8वो आदार ती आमकां दिता तो म्हळ्यार आमी जेजूचे नीज शिश जावंक. ती शिशीण जाली जेजूची. पयली शिशीण ती जाली. तिचो पाटलाव तिणें केलो आनी जेन्ना जेजू कालवार दोंगरार वेतालो तिच्या फाटल्यान ती गेली. तिचे आसणे ताका आदार दिताले आनीक तिची मागणी ताचे पासत आसली आनी तिचो सांगात आसलो. ती पाटलाव करता जेजूचो. हे भाशेन आमकांय आदार दिता. आमी नीज शीश जावंक जेजूचे. शीश आनी शिशिण्यो जावंक ती आमकां आदार पाडयता. मागीर 9वे सुवातेर ती आमकां आदार दिता एकामेका मदें संबंद वाडोवंक. एका मदें संबंद वाडोवप म्हळ्यार एक गरजेची वस्त. आमी एकमणी कशी जियेना, आमी क्रिस्तांव परसा संबंदीन जियेता. देखून आमची मंदिरां व्हडलीं. आमच्या मंदिरांत कितलो लोक जाता. आमच्या मंदिरांत गांठ आमकां आपयता. मंदिरांत एक पोरजा, देवाची पोरजा कशी एकठांय जावंक आनी ती आमची आवय कशी आमकां सगल्यांक आपल्या मांताकाल घेता. हो आदार ती आमकां केरीत भाशेन दिता. आनी मागीर शेवटाक 10वे सुवातेर ती आमकां आदार दिता पवित्र सभेची विस्वाशी आमी वांगडी जावंक. आमी पवित्र सभेची बराबर जियेतली पूण केरीत पवित्र सभेचें कार्य आमच्या हातान घेतली. कित्याक जेजू पवित्र सभेन जियेता आनी हे पवित्र सभेची आवय मारिया कुर्साची मुळी जेजू मरता आसतना तिका आमची आवय करून दिली. हो तो व्हडलो आदार देवान आमकां दिलो. आदाराची माय सुकोर सायबीण. सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर ती आमकां आदार दिता. आमच्या सांगाता रावन हो तो व्हडतो आदार हांव म्हणटालो. सगळ्याहून आदार तो आमचे बराबर रावता, आमचे पासत मागता, आमकां दिशणी दिता, आमकां दिशा दाखयता. ही ती कोरी आदार दितली आमची सुकोर सायबीण. तिचें नांवच तशें आदाराची सायबीण. हे भाशेन 10 तरेनी कशे भाशेन ती आमकां आदार दिता ते हांवें तुमचे मुखार दवरला. आतां आज परबेच्या दिसा आमी कशे भाशेन दुसऱ्यांक आदाराची जावंक जातात ताचे वयर आमी कितें तरी नियाळ करुया. कित्याक तिचोच आदार घेतलो आनी तिचो आदार घेवन आमी बसल्या तशें न्हय. ज्या मापान तिचो आदार आमी घेतला त्याच मापान हो आदार तिचो आमी घेतला तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तिणें संवसाराक जेजू दिलो. सान फ्रांसिस्कान जेजू दिलो. बायगोंत आसिजीचो फ्रांसीस जो हांगा येयलो ताणें तुमकां जेजू दिलो. ताची मास हांगा ह्या तुमच्या आल्तारार आसा. रेज मागुस्तान पयले मिस्योनार हांगा आयले. हांगा सुकोर गांवांत आयले. ते पुर्वरीन थंयसर ते धाकटुलें कोपेल आतां ते मोडलां. थंयसर पयले क्रिस्तांव तुमचे ह्या वाठारांतले थंय जाले बावतीस दिवन फ्रांसिस्कान पाद्री आयले. तांकां जेजू मेवलो आनी स्पायनान तावन इताल्याक तावन ते हांगा आयले. ते आनी तांचे मिस्योनार आनी आमकां जेजू दिलो. फ्रांसीस शावेरानूय जेजू दिलो. पूण तो आमच्या
हांगासर 30 वाड्यान तळो आनी उरलेलो 66 गांव 66 विलेजीस 12 बार्देस 12 विलेजीस 12 गांवांत ह्या फ्रांसिस्कांनी दिलो आनी 30 वाडेन 30 गांव थंयसर जायत्या जाणांनी दिलो. डोमिनिकान पाद्री पयले आंकवार मरीची बोगती ताणें दाखयली आनी फ्रांसिस्कानूय पाद्री तांचे एम्ब्लेम म्हळ्यार आवे मारिया ज्यो ज्यो इगोर्जो तांणी बांदल्यात फ्रांसिस्कान पाद्रीनी ताचेर AM आहा. जेजुईतांनी बांदलेल्यो इगोर्ज्यो ताचेर जेजूच्या नांवांची पयलीं उतरां आहात IHS जी आमी वाचता ती ते जेजुईतांनी बांदलेल्यो. हे भाशेन हे मिशनार आमकां जेजूक घेवन आयले आनी जेजूक ताणें दिलो आमकां ते आपयतात आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक. आनी आंकवार मरेचो आदार आमी घेता तेन्ना फकत भोगतीबोंद क्रिस्तांव जावंक न्हय. मागणें केलें, तेर्स केलो, आयमोरी केली, मिसांत वांटो घेतलो, फेस्तां परबो केल्यो इतलेंच न्हय. आमचें क्रिस्तांवपण इगोर्जेंतूच उरोना. आमचें क्रिस्तांवपण सगल्याक विस्तारूंक जाय. आनी ते पासत आतांची पवित्र सभा आमकां सांगता इगोर्जेंतली भायर वचूंक आमचो आदार समाजाक दिवंक, आमचो आदार अक्रिस्ती भाव भयणांक दिवंक, आमचो आदार भायरोलेल्यांक दिवंक जी समाजाचे देगेक जे येतात भायर आयलेले आसात तांकां दिवंक. हो तिचो आदार जो आमी भरपूर घेता त्याच मापान असल्या लोकांक पयलो दिता. आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस असल्यांचो अदीक मोग करता. संवसाराचे देगेर आसल्या पासत दुर्बळ्यां पासत आमी पावोंक तांकां आदार दिवंक आनी समाजाच्याय गरजांनी आमी पावंक. आमचो समाज आतां आमचें गोंय इल्लें इल्लें कोबार जायत गेलां. आमचें गोंय गोंयकारांनूच विकलां दुसऱ्यांक आनी आमचें गोंय इल्लें इल्लें कोबार जालां. आमकां जो आदार दिला आमी पवित्र सभेक वो समाजाक आदार दिना आमी अनोळख्यांक आदार दिता आनी तांकां हांगा फुलयता आनी आमचें गोंय कोबार जायत वेता. आमचीं रानां काबार जालीं, आमचे दोंगर काबार जाले, आमचीं शेतां काबार जालीं. कित्याक आमी आदार नाका जाल्ल्यांक दिता. जो आदार आमी आमचे पवित्र सभेक दिवंक जाय, आमच्या समाजाक दिवंक जाय, हे समाजांत इतलें उद्रुश्ट आयलां. राजकारणांतल्यान जायतें उद्रुश्ट आयलां आनी राजकारण चलयतले मनीस वो आमचो गोंयचो समाज कोबार करतात. ह्या विशीं आमचो आदार कसलो? जायते फावट चळवळ जाता, जायते फावट निशेध मारतात, तातूंत आमी वांटून घेवंक आमी एकमळी बसता. आमी स्वार्थी, म्हाका कित्याक पडला, म्हजें बाट वचूंक ना, हांवें म्हजें बाट विकलें, म्हाका कित्याक, हें दुसऱ्यांचें बाट वेता. हे भाशेन आमची थोडी वागणूक जाली. आमचो आदार आमी आमकांच दवरता. आमी सायबिणीचो घेता पूण दुसऱ्यांक दिना. सायबिणीन सगल्यांक आदार दिलो आनी आमकां सायबीण माय आपयता. सुगोर सायबीण आमच्या आदारा उदेशी आमचें गोंय बांदून हाडूंक, आमच्या आदारा उदेशी पवित्र सभा बांदून हाडूंक. आमी जायते फावटी पवित्र सभेच्या कामांनी आमी मिसळ जायना, पवित्र सभेक आदार दिना, पूण आमी रावता. पवित्र सभेचो आदार आमकां मेळटलो. पाद्विकारान आमची सेवा करूंक जाय, पूण जेन्ना पाद्विकार कितें सांगता तुमच्या बरेपणा पासत पोरजेच्या बरेपणा पासत तुय आमी नाव आमी पिलाता भाशेन हात धुता. पवित्र सभेन कित्याक आसात थोडीं जाणां आहात तांकांच करून दी, पवित्र सभा तांची. पूण मागीर कितें करूंक जाय, आमी मागीर व्हडलीं झुजां करूंक येता पवित्र सभेच्या गोवळ्यां कडेन. असलो आदार न्हय. आदार बरें करपाचो, आदार बांदून हाडपाचो, हें तें कार्य आमचें पवित्र सभेन. जेजून पवित्र सभा बांदून हाडली. जेजून पवित्र सभे उदेशी इतले शेकडे वावर केलो. हे मिस्योनार तुय तावन एरोपाक तावन हांगा आयले. हेच काम आमकां आदार दिवंक, आमकां भावार्थान वाडोवंक, आमकां सगुणांनी वाडोवंक, आमकां बरेपणान वाडोवंक, आमकां एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक. आमची पवित्र सभा गोट ओकोण करूंक हो आदार आंकवार मरी आमचे कडेन रावता. आमी तसलो आदार दितले. ज्या बापान तिचो आदार आमी घेतला त्याच मापान तो आदार आमी दुसऱ्यांक दिवंक. सुकोर सायबीण तिचें नांवच म्हणल्यार आदार, आदाराची सायबीण. तिची विनवणी मागून, तिचें मार्गदर्शन घेवंक, तिचे दिशणे आमच्या मनांत हाडून
आमी आदाराची मनशां पयले सुवातेर आमच्या घोराब्यान जावया, आमच्या समुदायान जावया, आमचे पवित्र सभेन जावया, समाजान जावया आनी आमच्या गोंयान जावया. हे भाशेन आमी सगळीं आदाराची तिची भुरगीं जावंक पावतले. हेंच देणे तिचेच विनवणेन आमकां सोमेस्तांक आज कोतकोत्यान मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आज ह्या दोबाची परबेच्या सुमयार आमचो भावार्थ आमी सभे माजार उच्चारुया. सोतमानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमची तेसावां हे वेळार आंकवार मरेचे विनवणेन देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान, सगळ्या याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी जेजूक आपल्या जिविताचो माज आनी अभिमान म्हूण मानून घेवंक, जेजूक मानता तसल्यो येवजण्यो आनी मांडावळ क्रिस्ती फिरगोजेंत निर्माण करूंक आनी अशे पोरी निवसार्थीपणान, मोगान आनी सगळे आपुरबायेन आनी उर्बेन देवाचें राज विस्तारूंक तोजवितेन वावरूंक. मोगाल बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारा फुडाऱ्यांनी आपली एकमत आनी येवजण्यो समाजाच्या दर एका नागरिकाक बऱ्याक पडटा तशें वापरून समाजांत बरेपण हाडूंक आनी अशे पोरी बेकारपण, गरीबसाण आनी भ्रश्टाचार पयसावंक आनी उदरगत आनी शांती विस्तारूंक मोगाल बापा लागीं मागुया. आमच्या दर एका घोराब्यांत आमी जावन एकल्यान सायबीन मायचे शेगून आपणावून एकचाराची आनी मोगाची हातयारां जावंक आनी एक मोगाल पवित्र सभा बांदूंक मोगाल बापा लागीं मागुया. आमच्या गांवांत आसलोली पिडेस्त भावा भयणींनी तशेंच जायतीं भावा भयणां आपआपले परिस्थितींत जेजूचेर आपलो विस्वास थीर दवरूंक तशेंच तांचे कोश्ट, तांची पिडा ल्हव जावंक आनी तांची सेवा करतल्यांनी मोगान आनी आपुरबायेन करूंक मोगाल बापा लागीं मागुया.
सायबिणीची परब ह्या वर्सा सोमोरोंतल्या साव्यो आनी आना आनी तांच्या कुटुंबाचेर सायबिणीच्या मोजतीन देवा बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागता. तांणी सदांकाल आमच्या मोगाल माये पोरी बावार्थी मोगाल उस्क्यान बोरलोली आनी दोयाल जावंक मोगाल बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा तुझे दुवे सुकूर सायबिणीचे विणवणेन आमची तेसावां आमी तुजे फुड्यांत उबारल्यात. आमी घातल्यान ती आमच्या काळजांत आसात ती आमच्या मनांत आसात ती आनी आमी नकळो ती लेगून तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुजे दुवे भाशेन आदार दितली. भाव भयणांकोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. बेटोने वेलार गीत घेवया. C37 पेज नंबर 44. C37 पेज नंबर 44. फळां. बरें झाड बरीं फळां दिता. फळां वरवीं झाडाची ओळख मेळटा. दोनया देवा साव्यो आनी आना आपल्या कुटुंबा सांगाती ही परब समोरमतात आनी तांच्या सुखी गोरेब्या पासत दिन वासून ही फळां तुका उबारता. परबेचे रेजिस्त. सुंकूर सायबिणीच्या परबेचो उगडास कसो रेजिस्त छापल्यात. ज्या भावार्थान आनी सुंकूर सायबिणीच्या मंदिरांत तयारी केल्ल्या ती भक्ती आमच्या जिणेंत वाडूंक सायबिणीची मोजत मागुया. उंडो आनी सोरो. सोम्या जेजू तुज्या निमाण्या जेवणार आमचो सगल्यांचो तुवें एकवट केलोय. तर वो उंडो सोरो भेटयता आनी तुजी आज्ञा तुज्या उगडासाक कोत्ता. तर ह्या भेटे वरवीं आमचो कालीज मनाचो एकचार ह्या उंड्या सोऱ्या रुपांत तुका उबारता.
भयणीनो आनी बाबांनोय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या दानले बलिदान आपल्या मानकांनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सवेस्पर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयकायच्या दिसाक केरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन भेटयता आनी तुझ्या हातांतली परतून घेता. तेच वरी आनी सायबीण मांयचे विणवणेन तुझ्या दैवीक जिवितान दिसान दीस उदीक आमकां बोरमोळ मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा, सोर काळांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फाव आसतले निती अंकवारीक नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकांटाव, तुका वंडिताव, तुजी किर्ती पोरगोटाव. आपले आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दळबार तुजी तर मोहिमा वाकांटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मिळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोसमरण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळे. ओ तुमी सोमेस घेया आनी काया. ही म्हजी
कूळ तुमचे पासोत सोमूळ पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी बोलले तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे एरोगोत. पातकांचे बोगसळे मिरच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वाळोतले ए म्हज्या उगडासा कुरा. उबी रावया. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोगतीपण उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूळ आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा के प्रतिमेचेर विसारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्को आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरे आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे आधुनिकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवून जुजे तिचो पोती बागेवून दोन दुतां आनी सोर्व काळींग तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका
Sasnancha sasnang. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवूं, तुझी कोशी स्वर्गार जाता तुझी संसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ठाल्लीन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवड. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवड, दया करून ह्या जिवितांत सोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे इण्यांक आमी ओतरेकता, तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटूय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासनां. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वामियाची शांती सोदांक घाल तुमचे सोवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God at all, please do not join the queue with your open palms to receive the sacred body of Christ.
Chris Prasadat Kirkyoya, D47, page number 75. D47, page number 75. Jesus,
प्रार्थूया. सर्वेश्वराच्या मोगल बाबा, भाग्यवान तांकवार बरेचो उगडास करून सर्गीचे जिवी दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच तांकवार बरेचे आनी सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या सांगातात सासणाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खातीरपणी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Today, as we conclude the celebration of our feast of Our Lady of Succour, I stand before you, along with my wife Anna, with hearts full of gratitude to everyone who are and were instrumental in making it possible today. We remember our dear parents whose blessings and sacrifice have helped us grow in Christian faith. We are sure they are with us in spirit. We would like to express our grateful thanks to our parish priest, Father Lorenzo, for his guidance and support to make this celebration meaningful and memorable, also arranging for the preachers for the novenas. Our thanks go to Father Sugur Mendes, the parish priest of Sholem Church, who accepted our invitation in spite of his busy schedule. Thank you, Father. To the priests celebrating this Eucharistic celebration, our sincere gratitude to Father Urbin, Father Agnel, Father Ivan, Father Richard, Father Myron. Thank you all very much. Our thanks to the members of Confraria, Fabrica, PCC, our young choir, altar servers, our sacristan, children dressed as angels, their trainers and volunteers, a big thank you. We would like also to thank the members of our Sumudaya who has, in some way or the other, lent a helping hand throughout the preparation of this celebration. We cannot forget our beloved sons, Robert and Russell, and their families. We also miss the presence of our dear Radner due to unavoidable circumstances. Lastly, our grateful thanks to all the parishioners, well-wishers, friends, our families for their loving presence. Thank you all for your support and blessing. May Our Lady of Succour continue to keep us, families, under her protection always. Happy feast to you all. देव बरें करूं म्हणटा Savio. He was very obedient, and he saw that it took me into confidence before doing anything. The respect that he shows. Thank you, Savio, for all the cooperation. To do it meaningful. And dear friends, annual feast belongs to the whole parish. But still there are people who come forward to do the expenses. It's great to see that people really want to celebrate this feast. In fact, along with Savio, everybody is the president of this feast. All of us, all the parishioners are the president. So congratulations to all of you. Daddy Pauti now. Budwaracho, on Wednesdays, I sit in my veranda. That is a misasana sokaoche sanche. Begin utta sodacha velar. Don badin beste basta. Or ek maka swing dila, muja ka ishtan Ryan valis. And you know, I can hear the birds sing, chirping. No? Birds chirp, no? Birds chirping. What to tell you?
all of them have descended in the church. Birds of Sukur, choir members. And actually, Sukuni, Sukurchi Sogli. Practice Kurun, Mogan, they kantar kottat. I don't interfere. They do well. And as they grow, I'm sure they will do better and the best. When time comes, I'll get in. Malcolm, thank you for the live transmission of this celebration. I know Malcolm for more than 25 years. When I was in Agasai, assistant, I used to do the choir. That day he was telling me, Father, we missed that choir. Now, those choirs are gone. Malcolm is a good musician. And some of my singers, he would take for his choir afterwards. Malcolm, thank you. I would like to thank our musicians, Ralston, Velric, leader of Smooth, Sabi. They are doing really well. Ralston and Velric. Velric had volunteered today. He told go. I said, no, this is the office. Why you want to go? So he had to be there. Ralston, answering his 12th standard science, still he makes it. And he's a good violinist today. He's a good violinist. I tell him, thank you, Ralston. Mercy and Vera, they are after them to take their practices and see that it is done properly. Thank you. So, Agustin, Sakista, you bari karo munta. Agustin, सगळें कोत्ता कितें करूंक जाय आगुस्तीन सगळें जाणो आतां सेमी तरी त्याच्या हातान घाल्या हांवें कोणा फोन दाखोवंक जाय नीस दाखोवंक जाय सेक्रेटरी जुवी आय टोल्ड हर यू डोंट गो लेट हिम गो आनी आगुस्तीन जाणा सगळे बसोत ताका देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा प्रशांत एंड आरती the people who are working here for maintaining the cleanliness of the church and the surroundings. God bless them also. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक ह्या दिसांनी कॅन्टीन जाल्लें जायत्या जाणां आयज तापत्यान कोणें एका भावान हाडून दिल्यात फादर म्हजें दरा म्हूण तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कॅन्टीनाचो जो फायदो येता तो आमच्या हॉलाक नव्या हॉलाकच्या प्रोजेक्टाक वेतलो आनी मागचें तुमी सी दॅट यू प्री जेन्ना हें काम सुरू केलें तेन्ना आमचे बाबा 2 वरे मागतालो हांव सायबीण मायक मागीर जाले उपरांत बंद केल्लें आतां तुमी म्हणचें आयज सांगूनशें दिसता कित्याक आयज जायतीं जाणां मिसाक आयल्यात तुमी आख्खो गांव पयल्या मिसा हांवें केल्लें हांवें सांगलोलें आय एम हॅपी दॅट एवरीबडी कम्स ऑन दीस डे मेनी ऑफ यू आर हियर दोज हू डोंट कम युजली द प्रोजेक्ट दॅट वी आर पुटिंग अप इज ऑफ द हॉल वॉट एवर इनकम will get will go for the upkeep of this church premises including the church. So तुमी कशें मनान आदार दिवचो म्हूण मागता आनी सदांचे वर्साचे व्हडीचें पुरसांव आसतलें ह्या वद्दांतल्यान भायर सरून येतल्या वांटो घेवचो सगळे यादींगाच्या नांवान आतां सुकूर स्पेशली वॉज माय प्रोफेसर इन द सेमिनरी मोरल थियोलॉजी शिवोले पादवीकार कसो आसा आनी तो न्हू पक्का रोमन हें भुरगीं न्हू स्मायल कोत्तालीं फादर वेन वॉज इन्सेन्सिंग रेशल वॉज स्मायलींग दॅट इज हाव दे डू इन रोम म्हणटलो लॉरेन्स विसरलो कितें शिवोलेतान तो आयलो आमी इश्ट मागीर जाल्या तो शिकयता तेन्ना न मागीर कारण जालें बरोबर रावताले फ्रॉम देन वी आर गुड फ्रेंड्स फादर सुकूर आयलो देखून देव बरें कर म्हणटा फादर आग्नेलो एनाचो अंकल मामा तोय आयलो वांटो घेतलो थँक्यू फादर मायरन पिलार संस्थेचो वांगडी तुमचो गांवचो पूत ताकाय देव बरें कर म्हणटा फादर उर्बीन एवरग्रीन ऑलवेज देर विथ अस थँक्यू फादर फादर रिचर्ड सलेजियन्स हू सर्व अस इन वाडेन चॅपल ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कापेल हांव गोंयांत गेला आमच्या फ्रांसीस शावेराचे
रेलिकेची उक्तावणी ताचें नांव फ्रांसीस तो म्हणटा आपलो पाद्रीन तो ताका म्हणलां आमंत्रण दिलां मातसो ये येतलो ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी फादर जुजे सलेजियन अगेन सुपिरियर ऑफ फादर रिचर्ड वाडें कॉपेलान मीस कोत्तात आदार दितात गरजेक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी फादर आयवन रिडम्टरीस वॉज हियर टू प्रीच novenas. He also, I would like to thank for coming here today. And I request them to join me in the new residence. Pastor Sukur Mulalo, Barendista Lawrence. Barendista. Father Sukura's uncle, Pilar Hallo. Father Neri Mendes, good violinist. Ata Pilar, Sosten, je violin asat, violinist asat, seminary, Burge Padri, Sogle, Father Sukurache. Uncle and Shikoilole. म्हणटकूच फादर सुकोराचें कनेक्शन पिलारूय आहा ताचो अंकल इज देयर ओल्ड नाव थँक यू वन्स अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑल द प्रीस्ट फॉर कमिंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस फीस्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस वी विश यू हैप्पी फीस्ट एंड ऑल्सो आवर सिस्टर्स होली क्रॉस बरें सिस्टर इज देयर तिकाय देव बरें करूं म्हणटा थँक यू सगळ्या फेस्तांच्या सुमयार पदवीगार सगळ्यांक दिनवासता मागीर जरूय पदवीगाराक सावियोन दिनवासला हांव भौशीक दिनवासनी हांगासर सांगूंक सोदतां फादर लॉरेन्स आदींचतावन शिस्तीचो सिमनारिस्ट आनी मागीर शिस्तीचो पाद्री जालो तो आनी व्हेरी जेन्युइन पर्सन ताका ओय तें ओय ना तें ना तो लोकां कडेन खेळोना सारको तोंडार सांगतलो तुका बरें दिसूं वायट दिसूं हो ताचो एक गूण देवाचें उतर बरे भशेन तयार करता बेश्टें कितेंचें कितेंय सांगिना बरो वेळ घेता आनी बरें देवाचें उतर आनी बरो देवाचो संदेश पुरगोडटा त्या भायर बरो गवंडी तो बरे भशेन आपल्या शेळ्यांचो परामोस करता आनी तांचो मोग करता ताका पावता एक किरीत गूण ताचो म्हळ्यार बांदकाम करपाचो कारांजालेंची आखी गो जायत्यो आडकुळ्यो आसल्यो कितलीं वर्सां तुमगे कोपेलांव येताले ते बांदूंक सोदताले सदांच आडकुळ्यो कोण लोकाच्यो आडकुळ्यो हाच्यो आनी ताच्यो पूण ताणें हें आव्हान हातांत घेतलें इगोर्ज बोरी बांदली आनी रेजिडेन्सूय बांदली आनी ताचें एक जे भाशेन पादवीगार रावता तेच भाशेन पातकुरूय कित्याक जायते फावटी पादवीगारांचे रूम व्हडले असतात पातकुरांचे रूम धाकले असतात तो तसो न्हय हांव रावतां पादवीगार कसो म्हज्या कुराकूय हांगाय तशेंच केलां ताणें तीच सवलती तें ताचें उदारमण आनी ताचे रूम न्हय जायते पाद्री इल्लेशे बांदतात गुणोवंकूच मेळना न्यू रेजिडेन्स लागून पूण ताचें विजन व्हडलें लांब रुंद आनी तुवें कारांजालें लागून बरें बांदलां मागीर आजुदा इगोर्जेंत रिबांदार ती आख्खी रेजिडेन्स मोडूंक पावलेली ती आख्खी दृश्ट केल्या आनी एकदम बरी दिसता ती रेजिडेन्स थिंगा आनी कोणें रावपाचेंच न्हू आसतलें ताणें ती इतली केल्या आतां कितलेय पाद्रींक थंयच्यान रावंक जाता आनी बरी केल्या रेजिडेन्स आनी तिसरी हांगासर पयलीं ताणें इस्कॉल केलें तो म्हणलो इस्कॉलाचें कोंदिसांव पयल्यार रावपाचें न्हय आनी भुरगीं फुडाराचे खांबे ते बरीं शिकूंक जाय बरें वातावरण आसूंक जाय तेणें सगळी आपली रेजिडेन्स लागून तुमची बरी नासलेली पूण तेका पयलो हात घातलो आनी मागीर ताणें सकयल हॉल आनी हांव ताका म्हळ्यार एक्झॉटीक बरें ताज कशें दिसता बरें टॉयलेट लागून बरें उडयल्यात बरे भशेन सगल्यो वस्तू टाकटीक घातल्यात आनी बरो देशपेजूय केला आनी म्हाका म्हणटालो एम्फी थिएटर हांगासर सगळीं फंक्शनां जातात म्हणटा तो अरे कसले पावंडे केल्यात ना ना तो एम्फी थिएटराचे पावंडे ते लोक फंक्शन जाता आसतना तुवें ते पावंडे न्हय ते बसपाची सिटां ती ताची आयडिया ती बरे भशेन आनी आतां म्हाका तो दाखयतालो व्हडलें हॉल बांदता म्हूण हांगा आमकां हॉल गरजेची जायती आमची फंक्सां हांगा तुवें वेचें पडटा गांवांतूच तरी हॉल आहा एकदम बरी वस्त आनी तुमी ताणें कांय नासतना सुरू केलें पूण तो म्हणटा लोक दिता आपलो वावर पळोवन लोक दिता ते भशेन हे हॉलाच्या बांदकामा पासत ताणें मागलां सो तुमी तुमचें हॉल म्हणटकीच तुमी ह्या हॉला पासत कितेंय दिवचें
आत उगडून दिवचें उदारपणान दिवचें ते भायर हांव पळयतालो अरे तुवें कितें बांदताय रे ना पार्किंग लॉट न्हू हिंगा पार्किंग हांव आनी तीन वर्सां फाटीं आयिल्लो फेस्ताक पार्किंगाक एकदम मावगोळ जालें थिंगा हुंयच्यान गुणायता पार्किंगूच मेळना आतां बरें ह्या वाटेन आयलो हांव पूण तुवें तरी पार्किंग करीत सगळीं तुमी येतात तांकां इगोजेक कित्याक लोक न्हू आतां पयलो हांव पार्किंग आहा जाल्यार इगोजेक येतात पार्किंग तरी ना कळ्ळें ना माड तरी आहात त्या माडांक पळोवन नाल्ल पळोवन जाय म्हजें कार पिड्यार जातलें आनी दुसरे कडेन वेतात जंय पार्किंग लॉट आहा तो बारीक पळयता तो ती ताणें आख्खें पार्किंग लॉट करून केलां आनी एकदम बरें जातलें मिसाक येतात त्या लोकांक ओदीक करून आयताराचें पार्किंग लॉट जातलें हांव ताका वाकाणटा इतलो वावर तो कोत्ता आनी उमेदीन तो कोत्ता लोकांच्या मोगा पासत तो कोत्ता आपल्या पासत कांय करिना तो लोकांच्या मोगा पासत कोत्ता आनी लोकांचो मोग तो कोत्ता हें करून दाखयता आपूण गवळी सगळ्या कामांक आपूण हातबोट घालता ताका आमी मागता सुकूर सायबिणीन ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी बरी भलायकी ताका दिवची म्हूण इतलें काम करून टेन्शन करून भलायकी केन्ना केन्नाय ताची हालता ती भलायकी ताका बरी फाव करूंक आमी ताचे पासत करीत भशेन मागुया अदी करून तुमी ज्या मापान तुमी फिरगोजकारां तुमच्या गोवण्या पासत मागतात त्या मापान देव तुमकां बरें करता उगड आसतना सदांच आनी आमकां तें दिसता म्हजे पासत तरी म्हजी पोरजां मागता म्हाका रोखडेंच गमता एक कितें कृपाय दिसता आनी तूं इतलोय वावर करून तोकोनाय हें आमचें व्हडपण हें आमी तुमकां सांगिना पूण आयज सांगता कित्याक आमी तुमचे पासत करता वावर आमचे पासत न्हय आमी घेवन वेचे ना हांगा चुत्तलो कसलोय वावर तो जावं पूण तुमची फिरगोज वयर काडूंक तुमची आत्मीकताय वाडोवंक आनी तुमकां ओकोण क्रिस्तांव करूंक ह्या पासत तुमी ताका तुमच्या मागण्यांनी दवरचो आनी ताका सदांच तुमी उखलून दवरचो ह्या वावरा पासत आनी तुमची फुलना पाकळी तो कोत्ता त्या वावरा पासत तुमी दिवची तुमकां सगल्यांक म्हजें नांवान उनीत पोरबी सुकूर सायबिणीची हांव दिता म्हजें नांव सुकूर म्हाका तिचेंच नांव घातलां आमची आदली फिरगोज सुकूर सायबिणीची आनी शापायचें मोन जालें आमची फिरगोज सुकूर सायबिणीची कोरमोण्या आमच्या पयल्या नातवाक सुकूर सायबिणीचें नांव घालूंक सो म्हज्या नांवाची सायबीण ती ते पासत हांव तुमकां सगल्यांक आज पोरबी दिता आनी तिचे मजतीन देवान तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या तरणाट्यांचेर तुमच्या जाणट्यांचेर तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या पिडेवंतांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा वर्साचे पुरसांव फुडें कोरीस घेवन वेचें सवकास वेचें त्या मदल्या दारांतल्यान पुरसांव भायर सोदता पयले लोकांनी वेचें कोरीस घेवन फ्रांसिसा फाटल्यान गीत घेवया ते बांक हात आनी कॉमेस करचें कोणें दाखोवचें म्हणून माग T15 पेज नंबर 208 T15 पेज नंबर 208
हांव मातशें फाटीं रावचें लोकांक वचून न्ही पयलो.
आमचे पासोत magsukor sa ibini. Prartuja. Sorves pora deva, bubaigon tangkwarmarik, amias boktin bondita. Joshiti katwen kurpen boli,
तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भोर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां आमचे ताय
Canada.